He risked his life. He risked his vocation. He risked his priesthood. All this he did to work for the poor and the downtrodden of Goa. To save Goa, he struggles to save Goa and the Goans. But it is up to us now to support him. A simple man who had to fight his superiors, who had to fight everything in his life that he had gathered for himself, just to serve the people of Goa, just to do away with corruption, just to do away with everything that is evil that is going on. Given the current situation in Goa, Father Bismarck is the man who fights for the rights of Goans and who is contesting the elections and has bravely come forward to serve the people of Goa and to do away with corruption. It is high time we support him. Now, let us meet Father Bismarck and see what he has to say. At the same time, I request one and all the Goans to give your vote, especially the people of Sant Stefan, Kumarjuan, to vote for Father Bismarck. Money is not everything. Notes taken today will just disappear tomorrow. But the work will remain. If you do not choose properly this time, Goa is gone. We will be the losers. Goans will be disintegrated. So elect people like Father Bismarck. We are here to promote Father Bismarck as he is the man of the people. He is a man who can fight for the people. He is a man who can do a lot for Goa and a lot for Goans. I request and ask all the Goans to take interest and come and support Father Bismarck and the likes of him. And let us make a clean and golden Goa that once it was. Let us go inside and talk to Father Bismarck now. This is the simple house that Father Bismarck lives. And here is Father Bismarck, and we'll be talking to him right away after a few minutes. Okay, we are standing here with Father Bismarck, and we would be interviewing him in Konkani, which a language, our mother tongue, which can be understood by one and all the Goans. And those who cannot understand, we will have something so that you know what Father is talking about. Father, please go and to the yoga. Nice, pretty good. Father, तू पहिले तर कसं पूर्ण आयला किती तुझे बिगिनिंग कशें जालें सुरवात म्हणजे हांव ह्या गांवांत वाडलां म्हणजे आनी आमच्या जुंया म्हणजे गोंयांत थंय सोबीत फुलां पाके व्हाळां दर्या नुस्तें हातूंच पड सगळें मागीर हांव भुरगो 16-17 वर्सांचो मागीर बोमाय गेलो शिंकपाक बोमाय मागीर जायते शिंकोवप जातच मागीर म्हाका सदांच आवड आसलो गोंया येतलो म्हणून ओके आनी बोमाय जायते म्हणजे गिन्यान म्हणजे वाडले लोकां मदीं भोंवलो आनी आख्खे इंडियेचे लोकां बरोबर भोंवलो आनी सेंट झेवियर्स कॉलेज शिकलो हांव बोमाय आनी थंयसर मागीर हांव म्हाका सदांच आवड आसलो भुरगेपणांतल्यान कितें समाजाक बरें करतलो म्हूण आनी बरो करतलो म्हणटच कितें करतलें तेन्ना देखून पाती जावन कितें आसलो आनी पाती जातच हिंगा आसलो गोरेगांव सेमिनरीन आसलो गोरेगांव सेमिनरीन आमकां बेस्ट सेमिनरी वन ऑफ द बेस्ट सेमिनरी इन एशिया थंयसर आमकां सगळें open discussion, whether religion, whether women, whether church, so that's very with facts and objective teaching. आनी हांव थिंगा झोपड्यांनी रावतालो बोमाय आनी मागीर सेमिनारी स्टडी करतालो म्हणजे तुजें बरेंच खालतेपणान जिवीत गेलां तर सारकें म्हणटच फादर हांव दुसरें म्हणटा कितें आतां हें आमच्या गोंयांत चलता हें तुजो वावर आमी जायतोच आयकला आनी नीज गोंयकाराचेर आमी तर घालीत आसता दीस आनी रात आनी आमकां चड खोशी तूं हे हितून राजकारणान मोदें सरलो म्हणून तुका फादर राजकारणान येवपाक कितें अशें कित्याक लागून म्हणून आयलो तूं राजकारण म्हणजे म्हजें अहें पयलें सद्या जायते मन आमचे गोंयकारांचें पॉलिटिक्स इज बॅड म्हणून उरलां आनी पॉलिटिशियन हॅप्पी कित्याक हे धर्टी गेम म्हणली की ना बरो मनीस भितर सरोना एग्जाम्पल ग्रामसभा कितें करता पंचायत थिंगा पंचायत 4 दीस पयले सोरो घालता सगळे जुंयाच म्हणून सगळ्याक आख्खे गोंयांत सोरो घालो की ना ते बेब देतात आनी गायो शेतात पूण देशांत मनीस कोण शिकलेलो आहा तो भितर सरना म्हणटच तांकां ती गेम चालू आसता तेंची तो हें करून भायर दवरपाक आनी मागीर ते सगळे आहा तितून धटी म्हणून बरो मनीस भितर सरना आनी ते आपणाक जाय तेन्ना करता देखून गोंयकारांचे पाड जायत गेले देखून गोंयचें कितें तें
जेजूची व देवाची गोठाय घेवन स्वतान भितर सरपाचो त्यो गायो जावं वायट जावं म्हाका पांय पडलेलो ना RTI घाल्ले डेटा घाल्लो सिंपल आनी भितर वचून सगळ्यांक पावर आहा तो म्हाका आहा तो कोणाच्या न्ही बारीक मनशाकून वचून तिंका ग्रामसभाक उबो रावपा तूं आनी पळय तूं आनी स्वतान उलयत आनी RTI घालून दुसऱ्याचो आदार मागून घालीत सगळें जाग्यार पडटा फादर तुका आतां हांव जाण आमच्या धर्माच्या हाज्या प्रमाणे तूं पाद्री तुवें ते 3 भाव सोपूत घेतलेले आसा पूण तुका आमच्या वडिलांची धर्माच्या वडिलांची कितें अडचण्यो आहा अडचणी म्हणजे कितें ताणें तुका फ्रिडम हें दिलां बाबा तूं फुडें वच पयलें सद्या पळय हांव जेन्ना भितर सरलोलो गोंय जुंया पयलीं स्टार्ट जालें दोंगर कातून 2006 ऑक्टोबर 16 तेन्ना मागीर आसा पयलें चलता तें मदें कितें चल्लेलें मागीर इंगोज पूण हें पर्यावरण जायते आहले आसले मुवमेंट पूण पावरफूल नासलो पूण जेन्ना आमी जुंया झगडले पॉलिटिशनाचो आतां व्हडल्या आनी मागीर चीफ सेक्रेटरी वचोन आमी सगल्यांक आलयले तेन्ना आख्खी गोंय उठलें आनी दुसऱ्या बापांनी लोक उठले आनी ते गोठाय येयले की सादे लोक उठ्ठा आमकोणें कित्याक जायना त्या बाबतीन हांव मुखार सरलें पूण इगोजीचें कितें आहलें मन जायते म्हणजे जे वाशी भितर सरलो तेन्ना ताका स्वताक लागून चल्लो आनी ती बायल रोडली म्हज्या फुड्यान आनी हांव सहसा मिस करतालो थिंगा मागीर सॉरी मिस करतालो सहसांनी हांव थिंगा गेलो थिंगा आनी ती सादी बायल म्हज्या मायेच्या भाशेन डायरेक्ट ती करून हांव म्हणलें फादर तुमकां पाद्री म्हणून लॉज दिसता म्हणलें आनी तुमी पाद्रीन बिस्म चोर म्हणून रडोंक लागली बाडी वतकोताय रडोंक लागली आनी तेन्ना म्हज्या काळजाक ती दूख लागली आनी तेन्ना हांव इंग्लंडा वचपाचो वेस्टमिन्स्टर सोडपाक हांवें ती म्हजी बगर मोनान येवंक लागलें हांव वचत जाल्यार इन्ने सगळें काबार जातलें आनी ताका लागून हांवें येवजिलें हांव इगोची कोंत्र ना बिस्माचेर कोंत्र ना कोणाचे खंयच्या धर्माचेर कोंत्र ना पूण सत ते सत तशे भाशेन बापूय पुताक कार्य करता धीर येता पुताक धीर येता बापूय कार्य करून तसो हांवें उलो मारलो बाबा तुमी केलां तें तुमी बरें करचें म्हण हें कितें केलां पळय तें हॉटेलाक दिवचें न्हू लिगल सायड तुमी जाणात मॉरल सायड इज रॉंग एब्सोल्युटली रॉंग एंड आय वील रेज माय वॉयस आनी आमचे थिंगा वाशी पुरवत हें करत जाल्यार आख्खें जुएम आनी दिवाडे कुमारजे सगळें बुडटलें फादर पूण तुका आतां तें कहो आमच्या वडिलांचो बिस्नू साहेबाचो जावं दुसऱ्या आमचे वडील आहा ते आतां इगोर्जेचे तुमचे सुपिरियर बात पयले ते अपसेट आहले मागीर जेन्ना म्हाका डॉक्युमेंट मेळ्ळो पळय हाका म्हणटात ओझोन वाशी आयलंड रिसॉर्ट हो तो समज अडेज म्हयने मेळ्ळो हो त्या लोकांक कडेन आहलो वाशीच्या लोकांक कडेन आनी जेन्ना हांव गेलां ते कडेन तेन्ना तांकां खबर नासली हो डॉक्युमेंटान कितें पळय तें आनी तेन्ना म्हाका वाचतोच शिंगतोच म्हाका गमन आयलें की वाशी येता पळय तें 7th सेन्स म्हणजे म्हाजी पेज दशी 7th सेन्स म्हणजे कितें पळय तें पळयात गोवा वील बी ऑन द वर्ल्ड मॅप ऑफ लग्जरी टुरिजम आनी 100 सेन्सीस आहा दुबय फुकेट बाली मॉरिशस आनी सेशल्स आनी मॉलडिव्स हांव जाणा फुकेट्स म्हणजे थायलंड आनी थायलंड इज अ सेक्स सिटी तर हे 6 सेन्स जाल्यार गोवा 7th सेन्स म्हणजे गोवा वील बी इंटरनॅशनल सेक्स सिटी हें आमकां सारकें सद्याक जालेलें आहा तशें न्ही आनी वील बी सेंटर ऑफ इंटरनॅशनल सेक्स टुरिजम आनी फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया हें आख्खें पळय हें आमकां शॉकिंग सारको न्यूज म्हाका हें पळोवन आख्खें आयलंड पुत्तलें 2 लाख स्क्वेअर मिटर हितून उदक आहा तें पुल्लें म्हणटच हें उदक सगळें दुसऱ्यांचें ओल्ड सिस्टम आहा आमची बांदबा आनी ते जुंया दिवाडे कुमार जुंया आंकडा सगळें आयलंडान गोंयाकून एफेक्ट जातलो तर हें मेजर डिजास्टर इकॉलॉजिकल प्लस सोशल आनी हांवें मागीर रोखडीच चीट बरयली फादर वालेरियन वाज कारितासाक फादर तुमी एंटी क्रिश्चन आनी एंटी एनवायरमेंट एंड क्रिएशन हो प्रोजेक्ट येता तो सिन सिटी लायन विथ फुकेट हो इमिजिएटली सरकारा कडेन रिजनल प्लॅन डिनोटिफाय करचो आनी हें आहा तें फाटीं घालचें तेन्ना अशें दिसता इगोजीचें मन ताका दिसलें की हें आतां हाती भायर पावलां कितें करतलें फादराक सपोर्ट करचो पूण म्हाका सपोर्ट करप हांव पॉलिटिक्स म्हण न्हू म्हजें पॉलिटिक्स म्हजें जमीन म्हजें पॉलिटिक्स म्हजो धर्म म्हणजे म्हजें जमीन आनी भुरगीं फादर फुडार पूण जेन्ना सगळें न्हिदोन आसल्या उपरांत न्हू कोणे ना कोणे उबो जावंकूच जावो जागो तांचे चलता गोंयान लूटमारी हे आमचे पळय राजकारबारी आहा ते मिनिस्टर जावं मंत्री आमचे सगळे लागले लुटूंक गोंय मेवता तशें दोंवर कबार केले आनी सगळे वेता ती शेतां लोकांची खावन व्हेली जाय जाय तें आपणाक हाडून गोंयकार खूंयच ना आतां गोंयकार पासून दिसोना सारकें
तुवें तुज्या असलो मनीस आमकां जावो फादर कळ्ळें पूण इतलेंच कितें आतां लोकांन आमचें तें तुका आतां लोकांचो तेंको आसा की ना हांगासर सगल्याक म्हज्या कोंतान आसूंक जाय लोकांचो तेंको आहा लोकांचो मन उजवाडटा आनी उजवाडत गेले वय. कित्याक म्हजें हांवें जुयेंच न्हू हांवें आख्या गोंयांत काम केल्लें हा आनी लोक जाणा वय. कितें काम पळय तें म्हजें समजलें न्हू आनी म्हजें सिंपल म्हणटा तें हांव थियोलॉजी आनी सगळें पाद्रीपणाचें एग्जाम्पल दिता पाद्रींक माद्रींक आनी क्रिस्तांवांक बाबा पळय इम्पॉर्टंट तें बरो समारतन समज म्हज्या घरान भुरगो म्हजो दुयेंत आहा आं सारको पेरीक आहा आनी सारको फडफडटा आनी हांव वचून शर्मा सांगता भायर हांव वचून व्हडली बूक बरयता आनी थिंगा ते पडलेल्या भुरग्याक काडना जाल्यार कित्याक पावता तर गोंया बरो समार्थाच्या भाशेन हांव उखलता पडलेलें आहा आनी गोंयकारांनी हे इलेक्शनाक गोंया भुरगीं आमची उदक आसचें रमेश गांवच्या भाशेन तो सांगता उदक कांय जावपाचें ना आनी खरेंच हांवें सांगता कांय जावपाचें ना उदक सगळें कबा जावपाचें उदक वाडटलें शेतां कबा जाल्लीं आहा कोतून हें करूं येता पूण भावार्थान भरवोसो आहा आमी हात घालीत पडलेले गोंयांत आमच्यानी कितें करूंक जाता फादर ह्या तुज्या वावरान आतां तूं पळय वावर करता न्हू वांची जायतो वावुरलोय तूं तुका कितें दिसता वांची सांबाळूंक जातलें आमच्यांनी वाशी जातलेंच आनी जावंकूच जाय कित्याक पळय सॅक्स सिटी येता थिंगा बायलांक हाडपाचें आनी भुरग्यांक हाडपाचें आनी दादल्यांक सगळ्या भाशेचें सॅक्स आसतलें थिंगा म्हणजे पोजडपण तुवें चिंत नासलें थिंगा चलतलें त्या बाबतींत गोंयांत कबा जातलें पयलें जाल्लेंच आहा आमचें कालंगूट आनी हें सारकें स्पेशल जातलें कित्याक दुसरें जातलें पळय तें आमचें आतां पळय रिजनल प्लॅन आहा ओल्ड गोवा सारको डिजास्टर हे गोंयकारांक सांगता ही चीट आमी पिलेन सिटीजन फोरम आनी जागृत गोंयकाराच्या हातून आमी सगळे हें वांटता हें पॉलिटिक्साक लागून भिरांत घालूंक न्हू पूण सारकें फॅक्ट आहा तें सांग तुमी पळयत जाल्यार हाजेर वाचता पयशे सरकारान सगळे तयार धरल्या आं प्रोपोज रोड केले ते व्हडले करपाक 25 मेत्र 15 मेत्र 10 मेत्र आनी होयो आहा त्यो 100 मेत्र तुका दिसता इतले व्हडले रुंद रस्ते आमकां जाय बिल्डरांक गरजूच ना न्ही हांव एडगर रिबेरे कडेन उलयलो व्हडली टावन प्लॅनर उलयले सगळे आर्किटेक्ट आसले टास्क फोर्सान रिजनल प्लॅनर ताणें सांगलें बाबा आपूण भायर सरलो कित्याक हे तें उजार केलें ताणें रिजनल प्लॅन 2021 ऑफ गोवा इज अ कोलोसल डिजास्टर न्हू कोलोसल डिजास्टर म्हणजे आनी तुवें उतारूच वापरूंक ना आनी ताच्या हे आतां पळय कोणाची सायनी आहा पळय दिगंबर कामत मिनिस्टर ओके काँग्रेस ही एक कॉपी आमकां दिता फादर हय तुका दितलो श्री टी.एम. बालाकृष्णन टावन प्लॅनिचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा हेणे हो मनशान हो एसएसएल चेअरमॅन हो चोरयां फाटीर आला ओके दुसरो मागीर कुमारस्वामी म्हणून हो चोरयां फाटीर आला मागीर राजेश पाटणेकर बीजेपी सगळ्यो पार्टी आहा हातून म्हणून सगळे पार्टयांक हांव म्हजें मन कितें आनी हांव जाणा गोंयांत कितें भोगलां पळय तें गोंयकारांक सांगता एकलोय मनीस आदलो आनी आतांचो पॉलिटिशियनांक तुमी वोट कोशात गोंयांत गेले नया मनशा काडात सारकें फादर हें फॉर शुअर आमकां उदीक गेलें म्हणून भुरगीं तुमकां शिरापतलें न्हय फकत पयशांक लागून वो तुमकां गिरेस्कायक लागून भुरगीं शिरापतलीं कित्याक तुमकां संदी आसली चान्स आसल्यो तेन्ना तुमी तुमचो ओतमो कूड आनी तुमचें आख्खें जिवीत विकलें पयशां खातीर आनी ह्या चोरांक परतून हाडलें म्हणून कोणीय पार्टीचे आदले आनी आतांचे डू नॉट बिलीव इन एनी पॉलिटिशियन द पास्ट ऑर प्रेझेंट न्यू पर्सन हॅज टू कम हू इज द न्यू पर्सन दॅट लेट द गोन्स डिसायड आमकां कितें फादर नितो मनीस जाय जो कोण चोरचो ना एक अशें आहा फादर आमी आमच्या दोळ्यांनी आतां पळयता एका तेंपाले आमचे आदले पळय मंत्री आसले ते बाबडे बसींनी भोंवतात अजुनूय आनी आतां पळय मंत्री जाता ते एका म्हयन्या भितर पॉश गाडयो बागेवन सारके आसतात म्हणजे हुंयचे पयशे येता हे कांयच ना पूण आमकां इतलें फादर गिन्यान आमच्या गोंयच्या लोक आमी दोळे धांपून आहा ह्या लोकांक तुजो कितें निरोप आहा फादर बाबा हे पयशे येता गोंयकारांक हे पयशे येता ते आमचेच आतां ह्यो महिला मंडळ स्कीम चल्ल्या हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम समजले हे सेल्फ हेल्प ग्रूप विधवां खातीर भुरग्यां खातीर आनी कोण बायलो त्रास जाता तांकां सपोर्ट दिवपाक म्हणून गव्हर्मेंट हेणें कितें केलां मिनिस्टरांनी कितें केलां हे महिला मंडळ आनी गर्ल चायल्ड स्किमी हांव दिसांनी वापरतात जेन्ना हो पॉयंट ऑब्जर्वरा कडून हो इलेक्शन ऑब्जर्वर म्हूण आसा
तिचें नांव अनिता म्हणून आसा आमचे कुमारजुवान तिच्या मुखार हाडलो. ह्या दिसांनी अशें चलना म्हणून आमच्या कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सी महिला मंडळांक पयशे येतात आनी लोक 5-5 हजार घेवन बसल्या म्हणून तेन्ना क्वेश्चन केलें ह्या पॉलिटिशियनाच्या कोण इलेक्शन एजंटाक, बाबा हे पयशे ह्या वेळार वांटूंक जायना तुज्यान, ते सरकाराचे पयशे हे इलेक्शन टायमार तुमी वांटूंक जायना आनी हे मिनिस्टराचे पयशे न्हू, हे सेंट्रल स्किमीचे पयशे आनी हे तुमकां फावो गेल्ले ते आनी दिवपाची गरज ना समज न्हू. पूण ह्या टायमार तेणी उजार केल्या पयशे दिवंक लोकांक ताब्यात धरून. दुसरें मायनींग सांगे सावड्डे इतले पयशे आहा की दिसाक एकलो मीन काडटा तो मायन काडटा तो दिसाक एटलिस्ट 80 कोटी घेता. बट तेका एकल्या मनशाक 1 कोटी करून दिले जाल्यार कांयच न्हू समजलें न्हू. तर सावड्डेचो लोक सांगे लोक मायनींग एरिया आहा तेणी ह्या मनशांक कोण मीन चलयता आनी कारखाने चलयता तांकां भायर उडोवपाचें जाल्यार ते धुल्ल्यान न्हू ते कांयच आसचें मरतले. दुसरें बिल्डर आमचे गोंयचे बिल्डरांचे पयशे बोडल्या कोणाक पॉलिटिशियनाचे बॉसांनी आनी पॉलिटिशियनांक 1 कोटी न्हू 5 लाख न्हू दिवंक कांयच न्हू. आयज तुमकां पयशांनी वतयतले पूण उगडास जर गोंयकारां न्हू तुमी शिराप भोगतले भुरग्यांचे आनी जमनीचे आनी तुमकां दूख लागतली. ही निमाणी संदी हें इलेक्शन न्हू हें आमचें डिसिजन आमच्या फुडार भुरग्यांक बरें करपाक. This is not an election. This is a decision and second opinion poll. Second opinion poll to choose what is best for our children and set Goa on the right track with good administration. देखून आमी तो चलता. फादर आतां पळय तूं भितर सरलो एकदम बरें केलें तुवें आनी आमकां जाय तुज्या असल्या मनशांनी आनी हांव फ्लोरिन लोबो लागीं हाचे ताचे लागीं उलयलोलो आसा आनी तेवूय वावुरता जाता तितले बरे मनीस हाडून घालूंक आनी बरे मनशां. पूण आमच्या इतलेंच कितें म्हाका दिसता लोकांन आतां आपल्या हातान घेवन हे पयशे घेयनासतना पॉलिटिशियनाचे बऱ्या मनशांक मेजून काडपाचे सारकें. आतां तूं म्हाका खात्री आहा की तूं जिखतलो म्हणजे तुजो प्रचार चलता त्या कोणान तूं जिखोंक जाय आनी जर तर तूं जिखलो जाल्यार तूं फुडें कितें आहा तूं लोकांक बरें करतलो हें दोळे धांपून आमी जाणात. पूण तुजे मतीन आनी स्पेशल कितें आहा गोंयकारां पासत फकत गोंयकारां पासत आमी पळयत हांगा गोंयकार नाच सगळे भायले दिश्टी पडटा गोंयकार कबार जायत वेतात. तर तुजें कितें आहा गोंयकारां पासत कितें प्लॅन आहा? पळय सद्या म्हजो मेन थींग हांव समज इलेक्ट जालो जाल्यार खंयच्या पार्टीक तांकां दिता. हांव जागृत गोंयकारांचो एकवट आनी आमचे गोंयचे सगळे हात आख्खे हो मुवमेंट केल्लो तेकाडून विचारतलो बाबा गोंयक आमी पावल मारतलो जाल्यार जॉयन जातलो जाल्यार कितें करुया आमी हें लोकांचें मन घेवन भितर सरतलो. खंय इश्यू बेस्ड गोवा गोंयचें बरेपण. दुसरें आमचें कितें जातलें तरणाट्यांक अदीक करून जे पॉलिटिक्स डटी म्हूण आनी आमच्या सोऱ्यान आनी फुटबॉलान तियात्रान भिवयला तांकां हांव लिडर करतलो आनी म्हजें चालूच आहा आदितान करीत आहा IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स जे गव्हर्मेंट मेन लिडर बेश्टे सर्वंट न्हू हे चालू करतलो मेन फूल स्विंग. आनी तिसरें म्हणल्यार आमच्या म्हाका दिसता हें सगळें फुकटूच जातलें. हांगा आतां पॉलिटिशियनांक पयशे राजनितीवाल्यांक पयशे खावचे पडटा लाखांनी. एक RTO ऑफिसर जातलो आनी कितें जातलो म्हजें हाय कमांड ना कांयच म्हणजे पिपल्स कमांड कितें जालें हाय कमांड सगळें. पळय काँग्रेस हॅज फेल्ड आयज निगंबराक सारको म्हज्या सामकार दवरला आनी फोडला. BJPक परिकारांनी दवरला आनी फोडला सारको तोंडान जावं कार्यावाडा इश्यू जावं खंयचे इश्यू तेकोण चार म्हणून पर्सनली इंटरव्यू घेवं म्हण सांग विथ डॉक्युमेंट्स वेदर काँग्रेस पार्टी वेदर BJP or any party of Goa let them come in front of me and our people who work for Goa and let them talk to us and I challenge them तेकोण कितें आहा जाल्यार बिकॉज गोंयकारांक उलोवंक मारता न्याय मनशांक भिजून हाडा. तुजें काळजीदारपण एकदम आवडलें फादर चड आवडलें कित्याक हे भाशेन तर आमी गोंयकार जायत जण एकलो न्हू आमचें गोंय भांगराचें जातलें पडटा अशें दिसना तुका? नो पावर आहा म्हाका दिसता म्हाका मार्टीन लुथरान एक अशें म्हणलेलें उतर फाल्यां संवसार काबार जाता आनी आपणाक गोमत फाल्यां संवसार काबार जाता म्हूण हांव तरी पूण आपोलाचें बीं झाडाचें बीं घालतलो रोवपाक तशें म्हणून म्हाका घोट्या दिसता फाल्यां गोंया समज काबार जाता म्हणून चलना. हांव तरी पूण म्हणटा गोंयकारांक म्हाका बरोसो आहा देवाच्या गोट्यान की एक आंब्याची पार पोत्तून बी घालीत आंबे जातलेच कित्याक संवसारान निसर्ग आहा झाडां आहा ती पोत्तून येतलींच. तर म्हाका खात्री आहा आमचे भुरगे मुखार सरतले गोंयांत राखूंक जातले आनी हांव आसोसर गोंय आसतलें. ह्या दिसांनी कितें जालां फादर आतां आमी पळयता इलेक्शनाक भोंवता थंय
बार्रांक हॉटेलांक फुकट दवरल्या पॉलिटिशनांनी आनी आमचे तरणाटे आहा ते वेता बरे पितात आनी जाय जाल्यार मोटरसायकली घेवन भोंवता पेट्रोल फुकट दवरले सगळे आनी अशें आजनेरी कोत्ता ह्या भुरग्यांक कितें आनी जायते पळयले फादर आमी मागीर जाणटे जाले म्हणटूच भीक मागतात जे कोण पॉलिटिशना फाटल्यान भोंवताले ते म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें हांवें बरे बरे कॉलेज स्टुडंट शिकलेले ग्रॅज्युएट हांकां कितें तुजें फादर कितें निरोप आहा तुजो कित्याक हांव जाणा तूं सांगत कोणी आयकतलो आनी तुजें उलोवप सारकें आहा न्ही म्हणून म्हज्या पाद्रीपणाचो विशय आसलो काळजीदार गोवाय सोतान आनी मोगान गोंय जेजूक तर हांव जियेत आयलां माय थीम फॉर माय ऑर्डिनेशन एज अ प्रिस्ट वॉज फियरलेस विटनेस टू क्रायस्ट इन ट्रूथ एंड लव हांव तितूनच आयलां आनी भुरग्यांच्या तरणाट्याच्या बरोबर जाय तो वावर केला तर तरणाट्यांक कितें आहा आमच्या डिजओरिएंटेड जाल्ली आहा लॉस जाले कन्फ्यूज जाले पूण स्वता आहा तेंच्या काळजान म्हाका दिसता आमच्याकीन ते स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी तांकां गायडन्स जाय गायडन्साक कितें जालां आमचे चर्ची जस्ट तांकां बेश्टेच इगोर्जेचें मन दिवपा ना समाजीक मन दिवंक जाय कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनींग सोशियल इकनॉमीक ट्रेनींग जाय इस्कॉल आमची टोटली हे जस्ट कॉलेज विदाउट नॉलेज म्हणटा आमचो कोण कॉलेज विदाउट नॉलेज म्हणजे कितें दिलां पूण पेपरार आमचे भुरगे वाचना पेपर वाचता कितें फुटबॉल वाचता तियात्र वाचता मुवी वाचता ओके आय कॅन अंडरस्टँड दॅट बट भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवंक जावं हांव कॉलेजीन शिकयता सेंट झेवियर्स कॉलेज इन मास मिडिया तेन्ना तांकां हांवें 2 म्हयने सोडलें कित्याक ते तितलेच वाचतात तांकां सांगलें बाबा तुमकां चान्स आहा मिडियान भितर सरात आनी म्हाका दिसता तरणाटे सिन्सियर आहात आनी जाय ते मरे जावंक शकता गायडन्स दित जाले आनी आमी प्रयत्न करीत आहा जातले जावं फादर देवा कडेन आमी तेंच मागता तूं वयर सरचो आमकां जाय तूं आयलोलो जिखोन आनी तुजे भाशेन आनी दुसरे मनीस आहा ते आयलेले आतां म्हाका दिसता आमच्या लोकांच्या हातान आहा तुमच्या असल्यांक वयर हाडूंक आनी हें गोंय सांबाळपाक नाजाल्यार म्हज्या कोंतान जाल्यार अशें हांवें पळयलां त्या कोंतान गोंय कबर जातलें जर तर हेच मनशांक आमी पत्ते विंचून हाडीत डेफिनेटली सारकें हे येत जाल्यार 1 म्हयनो जाता थंयसरूच खबर आनी फादर आतां तूं हातून आयलो खरो तुका मीस म्हणपाक बाकी कितें बंदी आहा ना नो म्हाका कितें जालें हांव मिसाचेर कोंतना कित्याचेर कोंतना जेन्ना मातशी इशू हांवें वयर काडलो तेन्ना म्हाका सुपिरियर म्हाका येवन मेळलो मागीर ते बिस्मान तेंचे वयतान ताका धाडलो म्हाका सांगलें तूं भाशेचेर उलय नाका म्हणून भाशेचेर उलय नाका म्हणून हांवें म्हज्या सुपिरियराक सांगलें हांव भाशेचेर उलयना जाल्यार म्हाका सोतको हो बंद करतलो हांवें पळयलां हांव जाणा सगळें तें हांव शर्मान सांगतलोच म्हणून म्हज्या साक्रामेंताक वालोर कितें तर भाशेचेर उलयना जाल्यार हांव कितें करतलो सो दॅट्स वाय ते मीस आनी साक्रामेंट कोंत ना आय वॉज फोर्स्ड टू रिमेन सायलेंट आनी म्हज्या वंतस्कोनान भितर हांव जाणा सोत आनी हांव थिंगा आल्तारा बसत जाल्यार जुइजाक फोट मारता थंय जालें कोर्टान आय नो द ट्रूथ हांवें एका मारला म्हणून आनी हांव फोट मारता थंय जालें मिसाक देवाक फोट मारतले भाशेन तुका मीस म्हणपाक हाडयलो तूं ताणें म्हाका हाडूना पूण तेणी सांगलें की ते भाशे उलय नाका म्हणून भाशेचेर तशें कशें आहा पूण हांव भाशे उलयना जाल्यार हांव कितें करूं तूं मीस म्हणटाय तुजें रेगुलर तुजें तें कितें काय ना मिसाचेर मीस म्हणजे कितें मीस म्हणजे मिनींग जेजू भाशेन जिवप सिंपल आनी फादर पळय आतां वांशी पळय आहा आमी जाणा आमी आयकोन जाणा सारकें क्लियर की ती प्रॉपर्टी सांता मोनिका कॉमेंताची म्हणून सारकें तर बेसमांक खंयच्यान रायट आतां ती विकपाक आनी ती बायका मंत्र्याक पांडुरंग मोडकेकार सुसेगाद घेवन बसूंक सोदता सगळें कशें जातलें हे खंयच्यान बिस्मांक रायट येयलो हांव कितें म्हणटा हेजी इगोजीचो थिंग एक दीस हांव स्पेशल उलयतलो आतां मेन थिंग येयला तें इलेक्शन जें इलेक्शन म्हणजे आमचें जिवीत पळय पूण हांव म्हणना हांव हेजेर इगोजीचेर सद्या आतां उलयचो न्हू म्हण फॅक्ट ना इगोर्जेचेर न्हू हाका लिंक आहा न्हू लिंक पॉलिटिक्साक आनी हाका लिंक आहा कित्याक म्हणून तुका विचारला हांवें आयकून परमणे भीष्म म्हणटा आपण चुकला म्हण आयकलां अशें म्हण हितून भितरल्यान आयकलां दॅट द बिशप अंडरस्टूड दॅट लँड वॉज इकनॉमीक रिसोर्स पाद्री इकनॉमीक रिसोर्स आनी ताका तितलें तेणी तें इतलें जातलें म्हण गोडी चिंतूंक ना हांव नको आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग अबाउट इट बट I am fighting not against the bishop. No, I'm not fighting against the church, but I'm fighting for my land and पाप साहेबाची शिकवण आहा आनी ती म्हाका घोटायता तेणें एक उतर आहा ओबिडियन्स टू द वॉयस ऑफ द अर्थ म्हणजे संवसाराचे कान लावन तूं आयक झाडां कितें म्हणटा दर्या कितें म्हणटा सुंदर कितें म्हणटा कित्याक ग्लोबल वॉर्मिंग जालां आनी म्हजी घोटाय येता ह्या पाप साहेबाच्या उतरांनी आनी सगळे धर्माचें तेंच आहा लिसन टू द वॉयस ऑफ द अर्थ फादर आमी वांशी सांबाळपाक सक्सेसफूल जातले काय ना
जाल्याच न्हू अजून आहा चालू आमची आमकां आनी भिवपाचें ना हय. आनी गोंयकारांनी येत जाल्यार पळय वाशी समाजच पडटले नाल्यार सेक्स सिटी हय आनी दुसरें आख्यो बुट्ट्यो हय सो दीस आर डिजास्टर बिकॉज ऑफ मातशी ओल्ड गोवा सिटी आहा गोंयच्या साहेबाक थिंगा आख्खे ओल्ड गोवा काबार केल्लें आहा बिल्डिंगांनी सगळें आनी लोक म्हणटा कितें हांव बसता जाल्यार हेजो वोट फुट्टलो तेजो वोट फुट्टलो लोक म्हणटा कितें हांव निर्मलाच्या सायडीन आहा थोडे म्हणटात हांव मडकयाच्या सायडीन आहा थोडे म्हणटा म्हाका पॉलिटिशियन पयशे दिता जाय थोडे म्हणटा हांव काजार जाला थोडे म्हणटा हांव इगोज नागवेल्या हें चालूच आहा स्मेर कॅम्पेन हांव हाजेर उलयना कित्याक म्हाका हांव पॉलिटिशियन असलो न्हू हांव पॉलिटिशियन जमनीचो आनी गोंयचो आनी हेका लागून हांव हेल्ले चीप फादर फाटीं कोणें उठयलें तूं मोडककारान लंच दिल्या आनी तुका जेवणाक तांगेर आसलो बा म्हणून हांसोंक आयलें एके वाटेन ना न्ही कांयच सजमना जालें हांव कोणागेर पॉलिटिशियनागेर हांव कोणागेर घरान वचूंक ना तेंच्या आनी हांव कोणाचें कितें सांगूना कोणाचें रीण ना पूण हांव तांकां केन्नाय मेवत जाल्यार म्हाका आतां वाटेर ते कॅम्पेनींग करता हांव मेवत जाल्यार तांकां हात दिता बिकॉज आमचो म्हजो मॅनिफेस्टो आहा तो कायंडनेस दया म्हणजे कायंडनेस टू वन सेल्फ कायंडनेस टू ट्रीज नेचर एवरीथींग ताणें विचारलें फादर तुजो मोटीव आतां कितें मोटीव म्हजो एकूच कोहे भाशेन आमचो हो संवसार भलायकेचो संवसार दवरपाचें जमीन ह्या जमनीचेर आमी आसा ह्या जमनीचेर सगळें दवरलेलें आहा मायनिंगान अबावट 70% गोंयचें काबार केल्लें ओके आनी माधव गाडगील हो मेन सोनिया गांधीचो हो आहा एनवायरमेंटाचो युनियन मिनिस्टर तातूंत एडवायस दिवपी आहा तेजे बरोबर हांव वावुरला माधव गाडगिला बरोबर आनी ताणें रिपोर्ट दिल्लो गोल्डन जुबलीक तो रिपोर्ट अजून पब्लीश करूंक ना ते दीस काल हेजेर येयलो टायम्साचेर की मायनींग सारकें बंद करपाचें म्हण तो सांगता रिपोर्टा प्रमाणे आनी हांवें म्हणटा मायनींग बंद करपाचें सारकी जमीन केल्या बगर आनी सारकें हिलींग जाल्या बगर आमच्या गोंयांत जमनीच्या बाबतींत झाडांच्या मदें डेव्हलपमेंट फुडें व्हरूंक जायना ट्रकाचेर चुचूर आसता मग कित्याक तांकां डिपेंड करून दवरल्या ट्रकांचेर मिनाचे कोण ओनर आहा तेणें ट्रकांक कोट्यांनी पयशे दिवन तांकां पोसपाचें कित्याक तांकां काबार केलें तेणें फादर तुज्या हाच्या प्रमाणे अशें दिसता की तुका पोरजेचो आमचे गोंयचे खूब मोग आहा म्हणून आनी त्या मोगान तूं फुडें सरला न्हू तुका चडान चड देव बरें करूं तुजो खूब वेळ घेतला आमी नीज गोंयकाराच्या नांवान हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तुजो काम चालू कर तूं आनी म्हाका दिसता आमी हो आय ऑलवेज बिलीव ड्रॉप इन द ओशन कॅन चेंज द ओशन वय फादर ओके हो मनान दवर तूं तुजी गोठाय तूं खूंय आसूं गोंयकार पण चालूच दवरया आमचे आनी सारकें मूग गोंया आसूं कंटिन्यू करया आनी हांव निमाणें सांगता कितें हो तुमी वोट मारतात तो म्हाका मारनात तुमी तुमच्या भुरग्यांक मारतात यू आर वोटींग दीस टायम नॉट फॉर एनी कॅन्डिडेट यू आर वोटींग फॉर युअर चिल्ड्रन गोंयकारांनो उलो मारता तुमी हें मत तुमच्या मोलादीक मारतात तें तुमच्या भुरग्यांक शिको मारतात आमकां पॉलिटिशियन मारनात तर ह्या मनान धरून तुमकां देव बरें करूं म्हणटात आनी गोंया जिखूं येता आमच्या That was Father Bismarck, a simple man but a very tough person who can fight for Goa. Go ahead, vote him, bring him to power, and you will see the difference. And I'm sure Father spoke everything from his heart. And this we have to prove now. If we need a beautiful, golden and safe Goa for the Goans, we have to elect candidates like Father. And Father will be there for you always. He will not leave and run away. He has tended his sheep well, and he'll do it in future. With this, I request all my Goan brothers and sisters who have got the voting rights, exercise your franchise wisely. Choose Father Bismarck and many others like him. Let's kick out the old, corrupt rogues out of this area, out of Goa, out of the political scene, and let us have a clean Goa. Neither both the BJP as well as the Congress, they are all same. They are all communals. They destroy our communal harmony and they try to grab everything for themselves. They use us, they divide us, and then they try to win. It is what they are doing is only for their own, for their own benefits and not for the benefits of us Goans. So for that we need people like Father Bismarck. And please do elect him, and you will feel the difference, and you will find the difference when we have a golden Goa back. Thank you very much. This is for Father Bismarck
I thank you once again for the time you give. ओके आनी मिनीन आमचें कितें आहा मरे जागृत गोंयकारांचो एकूच म्हणून कळना न्ही पॉलिटिशियन कोण न्हू हे प्लॅटफॉर्म पयले फावट रेजिस्टर करून जावन आनी जागृत गोंयकारांचो एकूच ZGE हाचेर आमी 12 जाण कॅन्डिडेट बसयल्या ताका लोकांनी आदार दिवचो फादर नीज गोंयकार तांकां सदांच तुका आनी तुजे असले कॅन्डिडेट हांव चड खोशी जालो हांव इतलो दादोशी जालो तूं गोंयकार पासून इतलो भावता आनी तुज्या मनान इतलें बरेपण आहा गोंयच्या मनान जायत्या लोकांनी तुजें जायतें कितें कितें उलयलां पूण ना हांव मानिना हांव तुका मेळोन आय स्टडीड यू आय नो वॉट यू आर थँक्यू वेरी मच फादर देव बरें करूं आनी गोंया पासत चालूच दवरया आमची ओके